15 तारखेर जे AI कॅमेराचे सुरवात जाल्ली आनी त्याचे आयज पासून चालन दिल्ले आसा फकत 16 आनी तितून रेकॉर्ड जाल्ले आसा 23,255. हातून भितर येता नो इन्शुरन्स, मागीर नो पार्किंग, अनऑथरायज्ड पार्किंग केल्या ते, नो सीट बेल्ट एंड टॉकिंग ऑन मोबायल वायल ड्रायविंग. तर हे सगळे चॅलेंज ऑयलेशन्स हेचेर रेकॉर्डिंग जाल्ली आसा 23,225 फकत एका दिसा 24 आवर्स हितून. तर हे आतां इम्प्लिमेंट त्यांनी फकत 26 लोकेशन्साचेर चालू केल्ल्या आउट ऑफ 92 लोकेशन्स आयडेंटिफायड जाल्ले आसा. कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या विरोधात कारापूरकार दिल्लीच्या जंतर मंतरार पावले जाल्यार गोंयांतय हो विरोध पळोवपाक मेळटा. सुमार 103 दीस जाले कारापूरकारांचे रात दीस झूज चालूच आसा. मजगती मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या लोकांक 8 दिसां भितर न्याय मेळ्ळो ना जाल्यार हांव आत्मदहन करतलो अशी थेट शिटकावणी नागास सादून दिला. बिरेस्तारा कारापुरा आंदोलन करपी लोकांचे साक्षीत ताणें आपलो हो निर्णय जाहीर केलो. वेळसाव एक्सिडेंट प्रोन झोन आशिल्ल्या रस्त्यार अपघात जालो जाल्यार भौशीक बांदकाम खातें आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यां आड जनहीत याचिका दाखल करपाची शिटकावणी समाज वावुरपी रोकाल्जिनो डिसोजा हांणी दिल्या. लोकांच्या सुरक्षे विशीं भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते गंभीर ना अशें तांचें म्हणणें. मजगती PWD, वीज खातें, पुलीस, पंचायत आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केल्या उपरांत आमदार आंतोन वाझान अपघाताचेर आळाबंद हाडपा खातीर उपाययोजन करपाचें आश्वासन दिलां. दूध वेवसायिकांक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुधारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे खाला 20 गाय खातीर अनुदान दितले. खासा करून पयल्या 10 गायंक 90% अनुदान आनी उपरांतच्या 10 गायंक 75% अनुदान मेळटले. तशेंच 1 एप्रिल ते जुलय या काळात सरकारान कसलेच नवे रीण दिवंक नाशिल्ल्यान गोंयाक आर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ताच्या बदला 10 वर्सां आदीं घेतिल्ले 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. देशभरात पेट्रोल पंपाचेर आता E20 पेट्रोल आयला. E20 पेट्रोल म्हळ्यार 80% शुद्ध पेट्रोल आणि 20% इथेनॉल मिक्स आसा. प्रदूषण कमी करपा खातीर आणि विदेशांतल्यान जावपी कच्च्या तेलाची आयात कमी करपा खातीर भारत सरकारान हे पेट्रोल बाजारात हाडला. मात हे पेट्रोल आयिल्ल्यान आता दुचाकींक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. दुचाकी मायलेज कमी दिवपाक लागल्या. तशेंच परतून दुचाकीचे कार्बोरेटर फ्लोट पिन वचपाक लागल्यात. 2023 वर्सा पयलीं ज्यो गाडयो घेतल्यात म्हळ्यार ज्या गाडयांचे इंजिन BS3 आणि BS4 आसात त्या गाडयांक हे पेट्रोल घातिल्ल्यान अडचणी येवपाक लागल्यात. पेट्रोल घातल्या उपरांत गाडयो मदींच बंद पडपाक लागल्यात. एप्रिल 2023 उपरांत जे गाडयो घेतल्यात त्या गाडयांचे इंजिन BS6 आशिल्ल्यान तांकां हो प्रॉब्लेम जावचो ना अशें दुचाकींचे मेकॅनिक सांगतात. केप्यां कुडचड्या गोरवाचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच रातच्या वेळार ह्यो गोरवां दिसानाशिल्ल्यान अपघातूय जावपाक लागला आनी अपघाताचें मुखेल कारण म्हळ्यार ह्यो गोरवां लागून चडांत चड अपघात जावपाक लागला. थळाव्यांची मागणी करीत आसा की हो जो गोरवांचो प्रश्न आहा तो बेगोबेग सुटावो करचो. मात संबंधितान ह्या प्रकारचे पुराय दुर्लक्ष केल्याचे थळावे सांगता. देखून तांच्यांनी मागणी केला जो गोरवांचो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो. राज्यात फाटल्या 8 दीस सामको पावस कमी पडटालो पूण आतां कांय प्रमाणात पावसाची शिडकाव सुरू जाला आनी ताका लागून शेतकऱ्यांची जी चिंता आसली ती मिटल्याक जमा आसा. राज्यात फक्त 2 हेक्टर शेतीचें नुकसान भात शेतीचे वेळसाव हांगा जाला. शेतकारांनी रोपणी फुडें धुकल्ल्या कारणाक लागून मोठ्या प्रमाणात जे शेतीचें नुकसान जावपाचें अशें टळ्ळें अशें कृषी खात्यान म्हटलां.